प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 16वा विसवोर, वोड 15 ते 20 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 16 वर्सेस 15 to 20. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान परगटात. भावार्थ दोतीत आनी बातील घेतीत तांकां सोडवण मेळटली, पूण भावार्थ दोरिना जातीत ती कास्तेचें फर्मोण घेतली. भावार्थ दोत्तल्या सोबे ह्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दोत्तलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत न्ही, तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. जेजू स्वर्गात चडून वेता आनी सुमया जिजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. सिसांनी वचून सगळ्या कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांचे बरोबर वावरून घडटाली त्या विजमिता वरवीं तांचे उतर सोत म्हूण थिरायतालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी आयकता कितें की जेजू आपल्या शिसांक पुनरुज्जीवन जाल्या उपरांत तांकां सांगता, आख्ख्या संवसारान वसात, सगळ्या रोचणेक शिवर्तमान परगटात. भाव भयणीनो, वो जो हुकूम जेजून आपल्या शिसांक दिलो, वो हुकूम ताणें एकल्या भावार्थीक, जो जेजूचेर भावार्थ दोत्ता ताका पासून वो हुकूम दिला. आनी हुकूम म्हणजे कसलो हुकूम? आख्ख्या संवसारान वचून सगळ्यांक शिवर्तमान परगट करून. आनी भाव भयणीनो, आयज आमी सगळीं जी आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, खरेपणी ह्या उतराचेर आमी केन्ना नियाळ केला? केन्ना आमी ह्या उतरांक आमी आमच्या काळजान रिगून धरून हें उतर आमी केन्ना पाळलां? जेजू म्हणटा, आख्ख्या संवसारान वचात, सगळ्या रोचणेक शिवर्तमान परगट करात. भाव भयणीनो, कितले पाटी आमी आयतारा दीस मिसाक वेता. आमी मिसाक वेता, आमी सुमानाचें कितें करूंक जाय तें करता आनी त्याच्या उपरांत सुमान जाल्या उपरांत परतून आयतारा दीस मिसाक वेता आनी आमचो संबंद फकत देवाशी एका दिसा आसता, मिसाक एक आयतारा दीस. आनी आमी बारीक पयत जाल्यार हें शिवर्तमान जें आमी आख्ख्या संवसारान परगट करूंक जाय, हें आमी आख्ख्या संवसाराक परगट करता काय, वो आमी आमच्या फामिलीन, आमच्या कुटुंबांनी आमी कांयच करिना. आमी फकत ते मीस आयकता, इगर्जेन वचून मागणें करता, वो आमी कितें आमी करूंक जाय तें करता, पूण खरेपणी हें शिवर्तमान परगट करपाचें काम आमी केन्नाच करिना. कित्याक आमी तें नको, आमी ताजेर केन्नाच नियाळ करूंक ना. आमी समजना की पाद्रीनी करूंक जाय, माद्रीनी करूंक जाय, कोण तो आपलो कोण ब्रादर हा जाल्यार ताणें कितें परगट करूंक जाय, कोण आपूण प्रेगादोर म्हणून आपलें काम करता, कोणें रितीर दिवंक जाय ताणें करूंक जाय. पूण आमी केन्नाच चिंतिना की हें जें काम जेजून आमकां दिलां तें एकल्या भावार्थीक दिलां. आनी भाव भयणीनो, जेजू आयज 17वी वणीन कितें म्हणटा? भावार्थ दवरतल्या सोबें ही खुणां दिश्टी पडटलीं. परतून वाचता, भावार्थ दवरतल्या सोबें ह्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो, म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दोत्तलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तें पितीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात धरून ती तांकां बरी करतलीं. भाव भयणीनो, आयज आमी बारीक ह्या 17वी वडीर आमी नियाळ करुया. जेजू म्हणटा, जो कोण ताजेर भावार्थ दवरता, म्हणजे भावार्थ दवरता म्हणजे कितें? ताच्या उतरा प्रमाणे चलता. भाव भयणीनो, कितलो लोक म्हणटा म्हाका जेजूचेर भावार्थ आहा, की जेजू म्हाका बरो करतलो. तांकां भावार्थ ना, तांकां फकत बोरवांसो आहा.
आणि बोरवासा वरवीं देवान जेजून म्हणूंक ना की आमकां पेकोणी मेवतली, पूण जो कोण भावार्थ दवरता जेजूचेर तो जाणो की ताच्या गायांनी आमकां पेकोणी मेवल्या म्हणून जो कोण भावार्थी हा तो कितें म्हणटा, आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. म्हणटच भाव भयणीनो, जो कोण भावार्थी आसा तो देवाचें उतर जाणो, ताणें देवाच्या उतराचेर नियाळ केला, तो जाणो की जेन्ना तें उतर तो उलयता, जेन्ना तो त्या पदवेन उलयता, आतां जे जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता. तर आयज भाव भयणीनो, ह्या 17वी वरीर आमी बारीक पडत जाल्यार आमी आमकांच एक प्रश्न विचारूंक जाय, खरें हांव भावार्थी? खरें हांव जेजूचो पाटलावदार? आनी जेजूचो पाटलावदार आनी खरें भावार्थी जाल्यार ही सगळीं खुणां दिसती पडटलीं. भावार्थ दवरतल्या सगळें ह्यो खुणां दिसती पडटल्यो. आनी जेजू आमकां कित्याक सांगता ही खुणां दिसती पडटल्यो? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी वतान वेता, म्हणजे भायर वेता आनी वत आसता थंयसर, वतान आमी उबा रावत जाल्यार आमची सावळी आसता. आनी ज्या भाशेन आमची सावळी जेन्ना आमी वतान उबे रावता आनी ती सावळी आमच्या बरोबर येता, तेच भाशेन जो कोण भावार्थी आसा ही खुणां तांचे बरोबर दिसती पडटात. म्हणटच ज्या भाशेन एक सावळी आमी वतान आनी उजवाडान उबे रावत जाल्यार ती सावळी आमच्या बरोबर येता, तेच भाशेन जेन्ना आमी शुवर्तमानान देवाच्या उतरान देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी रिगता, तेन्ना ही खुणां आमकां दिसती पडटा. आनी आमी आतां जाणो की खरेपणी आमी भावार्थी म्हणून, आमी जाणो की खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून, खरेपणी आमी जाणो की उतर आमच्या काळजान रिगून आसा, आनी त्या उतरा वरवीं आतां ही सगळीं खुणां दिसती पडटा. तर आयज भाव भयणीनो, आमी आमकांच फटयता. कितले फावटी आमी समजता इगोर्जेक वेता म्हणून आमी इतली नोवेनां कोत्ता म्हणून, इतले मागणे कोत्ता म्हणून, आमी पवित्र पुस्तक वाचता म्हणून, आमी सगळें कोत्ता म्हणून आमी भावार्थी म्हणून आमी चुकता. भावार्थी जावन आसा जो कोण उतर सजमता तें उतर पाळटा आनी दिसपट्ट्या जिवितान ही खुणां तांच्या जिवितान दिसती पडटात. तर आयज भाव भयणीनो, आमकां ही सजमणी मेळोन आयज आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर आमी सजमून तें उतर पाळपाक कोमेस करुया, आनी खरेपणी ही सगळीं खुणां आमकां दिसती पडटलीं. आमकां आमी जाणो जातले की आमी खरेपणी आमचें तारण जालां म्हणून, आमी खरे भावार्थी म्हणून, आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून, आनी संवसारान आमी हें उतर परगट करूंक पावतले आनी खरेपणी जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरतले. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोलुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.